बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो आसलो जो आसा आणि सदांकाल आसतलो ते देवा बापाची कृपा आणि शांती तुमची सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. भणी भावनो माय मोगाची उखार तुमकां आज हे सकाळच्या दिसाक हे मिसांत वांट घेवंक हे मिसांत आमी मागता जॉन बत्तीस रोड्रिगीस हे आमचे बाप आसत. सुर्गीच्या बापान तकले आपली शांतींत आपले विसवांत घे म्हूण मागतना आमी मागुया आज आपलो वाडदीस संभ्रमतल्या सावियो मिस्किता सिलोनी मोंतेर मावन मार्किस जूड द विक्टोरिया आपलो वाडदीस संभ्रमतात. तशेंच हेर आमची भाव भयणां आपलो वाडदीस संभ्रमतात तांचेर देवाचो उपूट आशिर्वाद मागुया. आयज आनी ओडिसोरांनी गोंयचे सबार पाद्री डायसिजन तशेंच रिलिजियस दोन प्रांतांतले तशेंच आमचे दुसरे दुसरे घरांनी वावुरतेले मोठवाशी पाद्री एकठांय जातले. बिशप साहेबा सांगतात हे तेलां पवित्र करचे मिसांत वांटो घेवं मागुया. आख्या संवसाराक आनी भोव करून आमच्या गोंयांत शीं पडलेल्या यादनिकां पासत जायतो गवळीक वावर आपआपले फिरगोजांनी ते करतात. पवित्र आत्म्यान ताका किरीत स्फूर्ती दिवं बरे भाशेन आपलो वावर करूंक जेजूच्या मोळ्यांत आनी जेजूच्या बरे गवळ्याच्या कांदार तांकां किरीत देवाचो आशिर्वाद मागुया. पाप साहेबा पासत जो हॉस्पिटलांत आसा ताका लंग इन्फेक्शन जालां ताचे पासत मागुया ताका भलायकी आनी मागुया आमच्या एक एकल्या पासत आमच्या भुरग्यां पासत भुरगे आपली परिक्षा करतात देवाचो आशिर्वाद आमच्या भुरग्यांचेर आनी सगळी आमची मागणी आमची प्रार्थना उंडे करून हे मिसांत बरे भाशेन वांटो घेता आसतना पातकी म्हूण ओळखून देवाची आनी एकामेकाची बोगसणूय मागुया. हांव पातकी सोरपोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तनान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. हे सौभाग्य सुदान संकवार बारीक सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोदवेदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन.
आमची काशा मागणी बापाक उबारुया. मागुया फाल्यां आमचो रितीर सुरू जावचो आसा 3 दिसांचो रितीर इंग्लीश भाशेन. मागुया जायत्यांनी तातूंत भक्तीपणी वांटो घेवन फायदो काडूंक आपल्या जिविताची नवसरणी करूंक. मागुया रितीर दितेले फादर बसत फादर रॉनी लियन डॉमिनिकन पाद्री पवित्र आत्म्यान ताका भरूंक ताच्या उतरांतल्यान ताचे पोरगुटणेंतल्यान नवसरणी आमचे फिरगोजेंत येवंक. मागुया आमच्या मागण्याचे जम्या बसत आनी रितीराचे फुडारीपण घेतिल्ले बसत. सर्वेश्वर आमचे बापा, आमी तुका उलो मागता आमकां पाव. तूं काकूसार देखून तुजेर आमी विस्वास दवरता. दुयेन आमकां राख. आमची पातकां धुवन काडून आमकां नितळ कर आनी तुवें बासायलेलें दायज जोडूंक आमकां सोपूनायेन आयती कर. आमच्या सुमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आयकुया. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी अब्राम जमनी पर्यंत सकला भोंवलो आनी देवान ताका म्हणलें, हो पळय हांव तुजे लागीं करार करतां. हिशोब नासलेल्या राष्ट्रांचो तूं बापूय जातलोय. फुडाराक तुका अब्राम म्हणची नात, तुजें नांव जातलें अब्राहम. कित्याक हांव तुका हिशोब नासलेल्या राष्ट्रांचो बापूय करतां. तुका हांव भोव सुपॉल करतलो. तुजे तावन हांव राष्ट्रां उपजयतलो आनी तुजे संस्थेंतले राजा उत्पन्न जातले. आनी तुजे भितर तशेंच म्हजे आनी तुजे उपरांत येतले तुजे संस्थे भितर पिडकेचे पिडकेन तोखपाचो हांव म्हजो करार स्थापून दवरतलो. एक सासणाचो करार असो हांव तुजो आनी तुजे उपरांत येतले तुजे सोस्तीचो देव जातलो. तुका आनी तुजे उपरांत येतले आनी तुजे सोस्तीक तूं बिराड करून आसाय तो देस हांव दितलो. म्हणजे कानाचो सगलो देस सदांकाल तो तुमी भोगच्याक आनी हांव तुमचो देव जातलो. देवान अब्रामाक म्हणलें, आनी तूं म्हजो करार सांबाळतलोय. तूं आनी तुजे उपरांत येतली ती तुजी संसद पिडकेचे पिडकेत. देवाचें उतर. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परा सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. नव्यान म्हणया, सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मन दवरात. दीस रात ताचे मुखामोल सोदीत रावात. ताणें केल्ल्या ओसोऱ्या विजमितांचो ताच्या तोंडांतल्या निवाड्यांचो उगडास दवरात. जबाब, सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताच्या चाकरा अब्रामाच्या पुता दुवानो ताणें विंचून काडलेल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो तोच सर्वेस्पर आमचो देव. शेकानशेक प्रितुमेचेर ताची पदवी चलता. जबाब, सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. हजार पिडकांक दिल्ल्या उतराचो आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. ताणें अब्रामा कडेन कबलात केली
इजाकाक सोपूत घेवन भास दिली तीच ती जबाब सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. उद्गार आयज तुमची कालसां दारूण करूं नाकात पूण सर्वेस्पराचें उतर आयकात. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जोवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा कसूया. जेजून जुदेवांक म्हणलें सोत तें सांगता जो कोण म्हजें उतर सांबाळटा तो कदींच मरचो ना. जुदेवांनी ताका म्हणलें तुजेर देंवसार आसा म्हूण आतां आमकां सारकें कळ्ळें. आब्राहाम मेलो आनी प्रवादी मरून गेले आनी तूं आमकां सांगताय जो कोण म्हजें उतर सांबाळटा तो कदींच मरचो ना. आमचो बाप आब्राहाम मरून गेलो ताचे परस तूं व्हड कितें. आनी प्रवादी मरून गेले तूं आपूण कोण म्हूण सांगूंक सोदताय. जेजून परतीपाट केलो हांव म्हजीच व्हडवीक करीन जाल्यार म्हजी व्हडवीक कांयच न्हय. म्हजी व्हडवीक करता तो म्हजो बाप. तुमी तुमचो देव म्हणटा तोच तरी तुमी ताका वळखूंक ना पूण हांव ताका वळखता आनी वळखता म्हूण हांवें म्हणलेलें जाल्यार हांव आनी वळखना म्हूण हांवें म्हणलेलें जाल्यार तुमचे भाशेन हांवूय फोटकिरो जातो. पूण हांव ताका वळखता आनी ताचें उतर सांबाळटा. म्हजो दीस पळोवचे आशेन आब्राहाम तुमचो बाप खुशाल जालो. ताणें तो देखलो आनी ताका खूब आनंद जालो. तेन्ना जुदेवांनी ताका म्हणलें तुका आजून 50 वर्सां जावंक नात आनी तुवें आब्राहामाक देखलोय. जेजून तांकां परतीपाड केलो हांव तुमकां सोत सांगता आब्राहाम आसचे आदीं हांव आसां. देखून तांणी ताचेर मारूंक फातर उखल्ले पूण जेजू लिपलो आनी देव मंदिरांतलो भायर सरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वखांडी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणीनो आयज दोनूय वाचपांनी आमी देवाच्या कराराचो हो एक देवाच्या करारा विशीं आमी आयकता. आयच्या पयल्या वाचपान देवान आब्रामा कडेन करार केलो की आपूण तुजे तावन एक संसद उत्पन्न करतलो एक व्हडलें नेशन उत्पन्न करतलो. आनी ह्या कराराचें फुलफिलमेंट आमी आयच्या शुभ वर्तमानान आयकता. जेजू जावन आसा देवाच्या कराराचो एक फुलफिलमेंट. म्हज्या प्रितीच्या भाव भयणीनो पयल्या करारान आनी दुसऱ्या करारान जावं ह्या आयचे जे स्तोत्र आमी आयकता तातूंत पर्यंत आमी देवाच्या विस्वाशीपणाचो हो एक प्रचार आयकता. देव आपल्या कराराक सदांच विश्वासी. पयल्या करारान देव जो करार आब्रामा कडेन करता तो करार पयल्या जेनेसिसान जेन्ना मनीस पडलो तेन्नाच देवान केलेलो त्या कराराचो एक संक्षेप. इट इज द कंटिन्युएशन ऑफ द कवनंट दॅट गॉड मेड इन जेनेसीस 3:16 दॅट हांव तुमकां सोडयतलो. आनी देवाच्या सोडवणेचो सार देवाच्या सोडवणेचो कंप्लिशन जावन आसा जेजू. जेजू आपल्या उतरा वरवीं आमकां सोडवण दिता. जेजून केलेलो करार सासणीक करार
आनी तोच करार त्याच करारांत आमी दिसा दिसपट्टी ह्या मिसा भेटेंत वांटो घेता आनी ह्या कराराचें हें जेवण शेवून आमी सासनीक जिविताची भुरगीं जाता पितेच्या भाव भयणीनो जेजू म्हणटा सोत ते हांव तुमकां सांगता जो कोण म्हजें उतर सांबाळटा तो कधीच मरचो ना ज्या उतरा वरवीं देवान आख्खो संवसार रचलो तेंच उतर मनीस जालो आनी त्याच उतरा वरवीं आमकां सासनीक जिवीत मेळटा हें उतर दिसा दिसपट्टी वाचून ताचेर नियाळ करून ते आमच्या जिवितान भितर घेवन आमकां आयज जेजू आपयता आनी हें आमी केलें जाल्यार प्रितीच्या भाव भयणीनो आमकां हें सासनीक जिवीत मेळटलें आमी केदींच मरची ना हें आमचें संवसारी जिवीत सोरलें जाल्यार पर्यान बापाच्या घरा बापाच्या सांगाता आमी सासणांक जियेतल्या आनी हेंच करूंक आमी वावरुया कित्याक देवाची खुशी की आमी सासनीक जिवीत जियेलेली आनी हें जिवीत आमी जरी तर जियोंक जाय जाल्यार देवाचें उतर वाचून तें नियाळ करून आनी त्या उतरा प्रमाणें आमचें जिवीत जिवंक ही पयली गजाल दुसरी वस्त जे करार जो सासनीक करार जेजून स्थापला त्या कराराचें जेवण शेवून आमी सासणांक जियेतल्या तर हेंच करूंक दिसा दिसपट्टी देवाचें उतर वाचून आनी जाता जाल्यार मिसाक येवन ह्या करारांत आमी भाग घेवया आनी देवाच्या सासनीक जिवितान वांटो घेवया भेटून आमी गायन गावया तुकाच बापा C30:8 पान 40:4 C38 पेज 44 भयणी भावांनो आमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्वर मानून घेवंक हो मोगाल बाप्पा तुका हो योजना समर्पीत हांव ताचेर तुजी दोळाळ दिश्ट घाल ह्या योजना वरवीं आमची काळजां आनी आमचे जिणेची चाल बदल अदीक अदीक तुज्या उतरान आनी तुज्या संस्कारांनी आमकां पोस आनी सगळे संवसाराक तुजी सोडवण आमचे वरवीं पावय हें आमी मागता आमचे सुम्या जेजूची नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवय आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा सर्वपदवीदार आनी शासनाचे देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं सगळे संवसाराक जिवीत मेळ्ळें आनी आमची काळजां करूंक पावलीं तुजे मोहिमेची वाखणणी आपल्या कुर्साच्या उतरा भरत्या बळान जेजून संवसाराची नीत केली
आनी आमकां सोडवण दिली. देखून सगळे दुतां भोगता सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा तूं भोव पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही आमची देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात. म्हजे रगताची कास नवे आनी सासणीक कोराचें रगत पातकांचें बगसोने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारयतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुरपोर घटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबा आनी सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूं. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमचे भाव म्हणची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजळीत मुखार मोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी हांगा एकठांय आसलेल्यांची तशेंच आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा बिटीन वांटो घेतलेल्यांची आज आपलो वाडदीस समारंभ जाल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची आनी आमची माई सांगाती तिचो पोती भाग्यवन जुजे भाग्यवन धर्मदूत आमचो आस्कारी भाग्यवन मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक जेजूचेर उखलून फातर मारूंक जुदेव तयार जाले. कित्याक ताणें म्हळें आब्राम आसच्या आदी हांव आसा. हांव आसा हीं उतरां जुदेव लोकांक चड गरजेचीं आसलीं. आय एम हू आय एम देव आपलें हाजीरपण जुदेव लोकांक दाखयतालो. तोच जेजू देवाचो पूत
आमचे बरोबर आसा, आमकां आपल्या जेवणांत पोसता, सासणीक जिविताची खात्री आमकां दिता, अदीक आनी अदीक ताच्या मोगांत आमी वाडूंक सासणाच्या जिविताची आशेन आमची पावलां फुडें व्हरूंक बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची सर्वेश्वरा सर्वायतांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी, सर्गीच्या सुखाक आनी आमचे सुरुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोबरशान उतरिकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांती सुटय आनी सोराकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन बळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता, आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, तोच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजूट चलयता सासणेच्या सासणांक जिवन जेजूची शांती सदां काल तुमची सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शैली संवसाराचे पाप काडटा ती. जेजू आमकां सासणीक जिविताची खात्री दिता. ह्या जेजूच्या जेवणांत आदवांटू घेतिल्ली आमी सुभागी. कोमयाच्या वेळार गायन गावया. जेजू म्हाका तुजी गरज. D15 पान 50 आनी 5. D15 पेज 55. Jezu
जेजू आमचे काळजांत आयला करीत भाशेन ताका दिन वासुया. ताचे खोरेले गवाय हे संवसारांत आमी जावं. संवसार तुमकां जोडटा तो म्हाका जोडलो म्हूण जाणूं जायात, जेजू सांगता. ताचे बरी खबरेची आमी गोवाय जातले जाल्यार संवसार आमकां जोडटलो. ताची बरी खबर आमच्या उतरांतल्यान आनी जिवितांतल्यान आमी परगट्टले जाल्यार संवसार आमकां नाकारतलो. मोगळो जेजू उतरांतल्यान आनी जिविताच्या चालींतल्यान तुकाच परगटूंक तुजी जेवणाची गोठाय तुज्या उतरान आमकां पोस. आनी भोव करून फाल्यांच्या दिसाक तावन आमचो रितीर फळां बरीच जावंक हांगा आजीर येतल्यांक इगोजेंत आजीर आसतल्यांक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान भोर. आमचे काळजांत तुज्या उतराची आनी तुज्या जेवणाची तान वाडय. प्रार्थुया. कोनवाळ्या बाप्पा, आमच्या आत्मीक पोसणाक तूं आमकां जेजूचें मांस आनी रगत दिताय. हे सोडवणीचें देणें घेवन आमी दादोशी जाता. ताचे वरवीं स्वर्गार तुजी सासणीक जिवितांत आमकां वांटो दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बांबडी केरीत भाशेन आज मागुया. तेलां पवित्र करचे मीस 10 वरांचेर ओल्ड गोवा सी कॅथिड्रल हांगा जातले. मागुया सगल्या तुवें हाजीर जातल्या पाद्री पासत. फाल्यांच्यान रितीर सकाळीं 9 ती 1 कावन्सिलींग आनी कावन्सिलिंगान वांटो घेतात जाल्यार आमची भयण रिता मोंतेरक तुमी आपली नांवां दिवची. फाल्यांच्यान आयच्यान एक सातोडें उरलां. येता त्या ब्रेस्तारा दीस आमी पवित्र ब्रेस्तार मावंडी थर्सडे करतले. मागुया हे 8 दीस उरल्यात अदीक भक्तीपणी आमी ह्या रितींनी वांटो घेवं. फाल्यां व्यासाग्र 5 वरांचेर कोंकणी भाशेन 4:30 वरांचेर तीर्थ जातलो हांगा. आनी मागीर रेतीराक आमी व्यासाक करतले सावडीची चित्रां वापरून इगोजीन भितर. आनी मागीर मीस आसतले. जाता तितल्यांनी आमी वांटो घेवया हे रितीरान. आनीक दुसऱ्यांकूय सांगुया 7:15 to 8:15 एडोरेशन आसतलें. आनी एडोरेशना उपरांत फादर तुमचेर एक एकल्याचेर हात दवरून मागणी करतलो. म्हणटच आमकां सगल्यांक पिकोवणी सगले तरेची फाव जावंक हे दिसांनी आमी खतखत्यान मागुया. सर्वेश पो तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. तुजी पवित्राय शेवटाक आमी गायन गावया. आय 30 आनी 2 पान 135 आय 32 पेज 135.